Any correction? Rule 49.2, I would like to postpone LAQ number 5 and 7 to the 7th. Star question number 1, Francis Silver. Speaker, sir, start LAQ number 1A. Speaker, sir, answer as per request. स्पीकर सर, आमच्या गोंयांत हांव मिनिस्टरा कडेन विचारूंक सोदतां पयलें गोंयांत फुटबॉल क्लब कितले रेजिस्टर आसाय आनी रेजिस्टर आसाय तांकां तुमी फायनान्शियल एसिस्टन्स कित तरी दिताय आनी दिनाय जाल्यार आमच्या गोंयकारांक जे गोंयान क्लब पळय आसात रेजिस्टर तांकां फायनान्शियल एसिस्टन्स कितेंय दिवपाकूच जाय कित्याक स्पीकर सर आतां फुटबॉल आमचें पयलें सारकें फुटबॉल आमचें वयर वयर आसलें इतले फुटबॉल क्लब सगळे क्लब पळय आसले तितून भुरगे खूब नॅशनल इंटरनॅशनल फुटबॉल प्लेयर जाल्ले आसले संतोश ट्रॉफीक सदांच आमचे चडशे भुरगे जिखताले आमचे गोंयकार आतां संतोष ट्रॉफी फायनलीक लागून पावना हांव आनी तेन्ना आमचे आमदार मिनिस्टर असले मडकयकार हांव आनी तो केरळाक गेल्ले संतोष ट्रॉफी फायनलीक आनी संतोष ट्रॉफी आमची गोंयकार जिखलेले पूण हांव मागतां मिनिस्टरा कडेन हे आमचे रेजिस्टर पळय क्लब आसात ऑल सगळे गोंयांत तांकां फायनान्शियल एसिस्टंट कितेंय तरी तुवें दिवपाक जाय म्हण विचारलां ते कडेन कितले क्लब पयले आसा ते सांग आनी आमकां स्पीकर सर, क्लब खूब आहे 180 जाले आनी आहे त्यासाठी पेडणे गेले आनी मेळटली क्लबां खूब आहेत फुटबॉल क्लबच सांगता हांव फुटबॉल क्लब आतां 181 आसात क्लबां आनी ते रजिस्टर आसात 181 रजिस्टर क्लब आसात आतां तो क्लबांक पयशे मागता स्पीकर सर सगळे क्लब आमचे JFAन पळोवपाचे JFA गोवा फुटबॉल एसोसिएशन हेजे अंडर आनी तो सगळ्यांक तो पळयतलो तेका दित न्ही रे ते क्लब तुमकां तो पळयतलो ताका सांगात स्पीकर सर फुटबॉल ही आमची गोंयची स्टेटाची गेम फुटबॉल मुखार सरप हे सगळ्यांच्या रक्तान आसतलें जितले 40 आमदार आहा तेंचे कारण फुटबॉल म्हणूनच आमकां गोंयकारां वळखतात सगळे पण कोणाक चर्चिला बी दिवया रे पयलीं म्हाका म्हाजी सांगता मरे मागीर दिवया चर्चिला ना तेजे पयलीं मातसो म्हाका उलोवपा दी न्ही हय क्लब खंय पावल ते पळयत फुटबॉल खंय पावल तो पयलीं विचारता मरे तेका मागीर फुडलें स्पीकर सर आमी जो हेल्प करतात चड करून शाळेंनी करतात हायर सेकंडरी करतात कॉलेज क्लब आनी GFDC करतात सारको फुटबॉल एसोसिएशन JFCचे आमी जे क्लब आनी हे जे आसात हायर सेकंडरी कॉलेज दर क्लब दर JFDC दर आमचे हाती आनी चर्चिलालो फुटबॉल पण हे इतलो आमच्या ग्राउंड कमीस कमी 107 ग्राउंड्स आसात 107 सगळी कडेन फुटबॉल खेळटा सिल्वेरा म्हाका फील जाता केन्नाय आमी जो पयसो मोडटात आमचे राज्य तितलो पयसो आनी खंयच्याच राज्यान कोण मोडना मोडपाक जावो हांव सांगता आयक रे आयक मागीर फुटबॉल खंय रे स्पीकर सर म्हाका फील कित्याक जाता हेजे भितर आमी फुटबॉल इतलो प्रमोट करतात पण फुटबॉल दर्जो वाडोवपाचें नांव घेयना आमी मणिपूर आसाम मेघालय हरियाणा अशी राज्यां जी आसात थंय सब ज्युनियर सिनियर ग्रुप हातून आमी हारतात
काय ना फुटबॉल ना सगळीकडे थंय पावलो आमी खंयच ना फुडें आमचे शेतान खेळपी लोक ब्रह्मानंद असले ब्रुनो असले आज इंटरनॅशनल हेजे पावले आनी आज ग्राउंड फॅसिलिटी पयसो इतलो दिवन सुद्दां फुटबॉल तयार करपाक जायना तुमच्यान प्लेयर संतोष ट्रॉफी आमी हारतात स्पीकर सर कर्नाटका महाराष्ट्रान आमी हारतात मागेलो रिक्वेस्ट चर्चिलाक तूं FCAचो प्रेसिडेंट जाला JFAचो गड्डर फुटबॉल नाल तुका कांय ना आय लिगी तूं स्ट्रॉंग करच तुगेली ती थंय तुका नांव आहा चर्चिल फुटबॉल म्हणून सगळ्या अख्खे देशान वळखता पण आमच्या गोंयकाराक फुटबॉल आमी मुखार व्हरपाक जाय नाल्यार आमकां कांयच ना कारण गोवा स्टेटाची फुटबॉल हो गोवा स्टेटीची गेम ही बजेट तुवें मागला तुगेलो हे गेलो क्लबाचोय मागलो ते तो सेंट्रलान केला म्हणटा ते पण तुका फुटबॉल तूं हांगा काजार हात धरून सांग की गोंय राज्य फुटबॉलाक जितलो मदत करता काय ना आज इतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या गोंयांत आसा अरे फुटबॉल खंय हा रे आं अरे तें सांग तो पळयतलो आमी ताका हेल्प करतले तो दिता खंय सगळ्यांक गोवा फुटबॉल एसोसिएशनाक आमचो हेल्प आसतलोच आमची इतलीच तुका हें आहा रिक्वेस्ट की फुटबॉल तुमी मुखार हाडचो आमचो जाता तितले आतां सेंट्रलान म्हणटा 33 करोड्स कितले आयल्या तेजे भितरलो ते कितें जाय ते आमचो CM दिल्ली गेल्या उलयतलो तोय हेल्प करया पण फुटबॉल हाडात मुखार स्पीकर सर फुटबॉल एपळे सिल्वेरा तुय आतां सर तूं भाशणूच सांगता भाशण कितें भाशण हें अरे लॉस दिसपा जाय आमकां ही गोंयकाराक सांग तेका आम ते आम पयशे बरे पयशेच म्हणून अरे प्लेयर तयार जावपा नाका ती तुमची जबाबदारी ह्या एसोसिएशनाची जबाबदारी हर एक एसोसिएशना भितर एक 5 तरी प्लेयर आसपाक जाय तो आमचे तुगेले ते JFDC आमी प्लेयर तयार करता तो चर्चील घेवन वयता खेळयता पयशेय घेता तें जावपा जायना आमकां गोंयान फुटबॉल मुखार सरलेलो जाय गोंयान फुटबॉल मुखार सरला ती जबाबदारी तुमची आसा कसो म्हणल्यार कसो करप म्हणल्यार इतलेच म्हाका तुमचे रिक्वेस्ट कारण तुमी सगळे फुटबॉल प्रेमी एक मिनट स्पीकर सर गोंयांत फुटबॉल अकॅडमी तूं करपाची कितें आसा तुमच्या मनांत फुटबॉल अकॅडमी करपाची आसा JFDC कडे हे सगळे प्लॅनिंग आसात फुटबॉल अकादमी मी त्यांनी केल्ली आहा तो चालू आहा स्पीकर सर JFDC ह्या मनोहर पर्रीकरांचे आमचे माजी चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर आज गेले त्याचे स्वप्न असलेले JFDC मुखार हाडपाची फुटबॉल मुखार हाडपाची खंय हा रे एकच मिनिट ना एक मिनिट स्पीकर सर तुझे बरें काम चल्लां रे ना म्हाका एकच क्वेश्चन विचारपाक जाय आतां हांव एग्री जाता गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सील स्टार्ट केल्ली दॅट इंटेन्शन वॉज एक फुटबॉल हो सारको नॅशनल सिनारियो इंटरनॅशनल सिनारियाचेर येवचो अशें इंटेन्शनान तें केल्लें फुटबॉल वॉज डिक्लेअर्ड एज द स्टेट स्पोर्ट्स अशें सुद्दां डिक्लेअर केलें आतां म्हाका एकच सांग पूण रिजल्ट्स जर पळयत हांव तुज्या बरोबर एग्री जाता सामको ओवरऑल रिजल्ट जर पळयत म्हाका एकच स्पेसिफीक आन्सर दी तूं आज पर्यंत वेदर गोवा फुटबॉल असोसिएशन गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सील किंवा क्लब्सांक ग्रांट्स अशें दिवन गेल्ले 2 वर्सां तुमी पयशे कितले स्पेंड केले आहा रे हांव विचारता म्हणटा आनी आज इंडियन टिमीक फुटबॉल कंट्री इज बींग रिप्रेझेंटेड हाऊ मेनी गोवन्स आर देर इन द कंट्रीज टीम हें म्हाका सांग इंडियेची टीम आज जी खेळटा तातूंत आं फुटबॉल खंय हा रे सांग मरे नाही हांव सांग मरे म्हाका तुजो स्टेटमेंट सारको जातलो तूं सांगतें टिमी भितर इंडिया गोंयचे प्लेयर कितले आहा ते सांग मरे म्हाका सांग मरे ताका पयशे खूब मोडटात बरोबर आसा आमकां फील जाता वी फील हांव एक स्पोर्ट्समॅन प्लेयर स्पीकर तुवें ब्राह्मणाचें नांव घेतलें ब्रोनूचें नांव घेतलें हांव तेन्ना आमी बरोबर खेळपी ते सगळे दे रिप्रेझेंटेड स्टेट एज वेल एज इंटरनॅशनल पण स्पीकर सर इतलें सगळें करून आयज आमचे प्लेयर कित्याक वयर सरना कित्याक गोंयचे प्लेयर वयर सरना बिकॉज वी डोंट हॅव कोचीस
स्पीकर सर वी नीड टू गेट इंटरनेट गुड कोचीज आमी इतले पयशे मोडटा हिंग येता पयशे आमचे पयशे वेतात हिंग वेतात पयशे आमचे प्लेयर कित्याक वयर सरना कित्याक आमचे प्लेयर येनात वाय वी आर नॉट गेटिंग इंटरनॅशनल प्लेयर्स नॅशनल प्लेयर्स तो म्हजो क्वेश्चन आसा स्पीकर सर ग्राउंड आसा हें आसा तें आसा सगळें आसा वी गॉट द बेस्ट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एक गोंयकार आयज इंटरनॅशनल खेळना कित्याक स्पीकर सर स्पीकर सर टिकलो बाप जो क्वेश्चन काडटा आनी म्हाका विचारता वय अरे ह्या क्लबांक विचारपा जाय ह्या एसोसिएशनाक विचारपा जाय पूण आमकां जे बरे फुटबॉल बरे कोचीस धाडपाक जाय न्हू स्पीकर सर तांकां विचारपा जाय आमचे- पळय तो सांगता खंय फुटबॉल कित्याक कमी आता निकट- जेएफडीसीक आमी 5 करोड दिली बजेट केला तेजो माझं लाखांनी रुपया आमी हेल्प करता तेंची अकादमी फुटबॉल तो फुटबॉल बरे तयार जाल्यार बाबा घेवन वयता स्पीकर पण सर तो नॅशनल लेवलाचेर माझं पावपा उलोवपाचेर जाय न्ही, उलोवपाचेर countryक आमच्या उलोवपाचेर खेळपाक जाय. सांग स्पीकर सर हे हिंग पळय उलयताय तांकां फुटबॉलाचें मातशें कितें सजमन घेवपा जाय कळ्ळें जेएफडीसी म्हूण गोळी हिंगा खेळप गोंयांत कितें जावपाचें आहा कितें जालें तुमकां जेन्ना जेएफडीसी चर्चिल ब्रदर्सा हें जालें म्हणटकूच 5 प्लेयर नॅशनला गेले खबर काड विचार स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन ओ सेक्रेटरी कडेन 5 प्लेयर नॅशनला गेले जर तरी म्हाका हांव तरी जेएफडीसी तरी हेतू जायना तर तुगे प्लेयर वयर पावना हिंगा गोंया खेळटा जाले बेसीक ट्रेनिंग मास्टर प्लीज बेसीक ट्रेनिंग म्हाका उलोवपा दी जेन्ना जेएफडीसी तुगे चलता चलता तांकां हें मेळना वयर वचपाक तेन्ना चर्चिल ब्रदर्साक तेमी हें केलें अलायन्स केलें सोदमेला न्हू पयशे दिले आनी आयक मात उलोवपा तरी तेन्ना 5 प्लेयर नॅशनला गेले जेएफडीसींतले नाजाल्यार हिंगा आसताले गोंयांचे दुसरो पॉयंट लॅनी म्हणटा तो भुरगो जाण जाय उगडास लॅनी जो शेतां खेळपी भुरगो चर्चिल ब्रदर्सान हाडला तेका इंडियेक नंबर 1 केला हिस्ट्री आसा खबर काड आज आमगेले प्लेयर गोंयचे ISL म्हणटा तेका एक गेमी तरी खेळटाय ते सगळे चर्चिल ब्रदर्साले प्लेयर वाट काड विचार ISL येवन सगळे हें जाले फेल जालां आज आमी एक भुरग्याक खंय पावपाक तें म्हाका खबर आहा स्पीकर सर जी आज आय लीग जो संपलोलो स्पोर्ट्स मिनिस्टर प्यारन दासबंसीन तयार केली आनी ती तयार केलो म्हूण आज गोंयांक खूब नांव मेळ्ळें देंप्यान कितली पाटी ट्रॉफी हाडली सालंगारान हाडली चर्चिल ब्रदर्सान हाडली 2 पाटी हाडली प्रॉब्लेम स्पीकर सर गोंया खेळ म्हूण प्लेयर खंय पावता गोंया खेळोन तुमच्या खंय जावपा ताका जेन्ना आमी आयज एकूच गेम मुगेली हांवें गोरदार खबर केला फुटबॉलांत तुमी 3 करोड आतां ती होत पयर तुमी केले आसतले माय बजेट वॉज 17 करोड पर इयर हांव 3 जाण प्लेयर हारे कोत्या तुगे 3 करोड मागताय तुमी 3 जाण प्लेयर वेन आय वॉज गोडा ओडाफा 140 वेन आय गोडा चेत्री 120 वेन आय गोडा लेनी 60 कितलो जाय पळय बरें बिश्ट्या उलयलें मरे ना प्लीज निकट आयक म्हाका उलोवपा दी जेन्ना आज ब्रँडॉन हे सगळे प्लेयर पळय आमगेले ते प्लेयर चर्चिल ब्रदर्सा खेळ्ळे आज आमकां आमगेले प्लेयर जायत कोण नाय गोंयचेच ब्रँडॉन म्हणटा तो पयशे फारीक अरे स्पीकर सर तूं तरी आतां लास्टनाल तो सांगता संतोश ट्रॉफी म्हाका उलोवपा दी प्लीज म्हाका उलोवपा दी म्हाका मागीर कर पॉयंट मागीर कर प्लीज चर्चिलाचे फुटबॉल प्रेम सगळे गोंयच्या लोकांक खबर आसा आनी जाय जाल्यार आमी कॉंग्रेच्युलेशन मोशन घालपाक हांव तयार आसा पूण आतां क्वेश्चन ओवर आसा क्वेश्चन ओवराक क्वेश्चन विचार पळय म्हणटा स्पीकर सर संतोश ट्रॉफी म्हणटी सिल्वेरा खबर ना संतोश ट्रॉफी म्हणटी गोंयांत जावन गोंयांत जिखयल्ली आहा ताचे लागल्यार मागीर स्पोर्ट्स मिनिस्टर जाणा आज तुवें खूब केलां फुटबॉलाक फुटबॉल जायत वर्स चलो आहा तुमकां कांय खबर ना तुमकां दिश्टीपणा तें तुका दिश्टीपणा फुटबॉल ना म्हणाका फुटबॉल आज वयर सरलो आहा खूब स्पीकर सर जेन्ना हांवें हे पावटी गोवा फुटबॉल एसोसिएशनाचेर बाजार राखें कित करून तें धाडलां चीफ मिनिस्टराक कित्याक 5 वर्सां जालीं कोण पळय आशिल्ले तेमकां गोवोरमेंटाक
येवंकच ना ते गोवमेंटाचे कोण तर ते प्रेसिडेंट आहले ते ओके देखून गोवमेंटाक सपोर्ट जर मेळ्ळो 182 क्लब आहाय त्या क्लबाक पुश दिवन त्या क्लब वयर हाडया सगळे गोंयकार वयर हाडया दिस इज माय थिंकींग ओके दॅट इज वाय आय एम आस्किंग काल देखून हांवें पुश केला आय वॉन्ट द गोवन प्लेयर शील बी गो अप येस माय ओनली वन एम इंडिया टीम शील बी द वर्ल्ड कप ओके ओके मिस्टर एक मिनिट लास्ट सप्लिमेंटरी फ्रांसीस बोस स्पीकर सर म्हाका एकूच विचारूंक जाय मिनिस्टराक कितकी GFDAची सेंटरां गोंयांत आहा ती खबर आसा काय डिपार्टमेंटाकूय आसा काय ना ती म्हाका खबर ना पूण एक सेंटर रेवाड्या गांवांत चलता एक स्कुलाच्या ग्रावंडार आनी डिपार्टमेंटा कडेन बऱ्या पैकी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहा अस्नोरा थिवी कशें आनी कोलवाळे जाल्यार जेन्ना आमी म्हणटा की आमचे टिमी बरें हें सांगना प्रोग्रेस सांगना आनी खंय तरी आमचे टिमी फाटीं उरता म्हणून वो 5-5 वर्सां हे बऱ्या पैकी इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसतना ते ल्हानशा ग्रावंडार खेळोवपाचें कारण कितें तें मिनिस्टरान एक आन्सर दिवचें आनी एश्युरन्स दिवचें की जाता तितक्या बेगीन हे फूल फ्लॅज इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचे पळय कॉम्प्लेक्स आहा 5 वर्सां पेंडींग ते बेगीन चालू करून त्या भुरग्यांक ह्या बऱ्या ग्रावंडार खेळोवतले एक एश्युरन्स दिवचें 5 वर्सांनी अस्नोडचो लोकलांक खेळोंक गावता कोलवाळचो बंद आहा आनी बऱ्या पैकी कोलवाळ आनी रेवाड्या 3 किलोमिटरूच डिस्टंट आहा पूण ल्हानशा गांवांत ल्हानशा स्कूल सेकंडरी स्कुलाच्या ग्रावंडार ते सेंटर चलयता ते सेंटर हो फूल फ्लॅज एक्टिवेट करपाची जबाबदारी तेंच्यांनी घेवची कित्याक 5 वर्सां फाटीं दवरल्या ग्रावंड युटिलायज करपाक मिनिस्टर स्पीकर सर हे रेवाडा सेंटर आमी कोलवाळी किंवा अस्नोरा थंय शिफ्ट करूं येता स्पीकर सर आतां चर्चील उलयला चर्चील खरो फुटबॉल मोगी पण तो उलयता कितें करता आपुणूच केल्या तयार म्हणटा फुटबॉल केल रे तुवें पण म्हाजें कितें आहा तो एक मिनीट तो JFAचो प्रेसिडेंट आसा तूं म्हाका इतलेंच तुमचे कडेन रिक्वेस्ट फुटबॉल मुखार वचपाक जाय तुजें GFDC आनी GFA एकठांय जाय या एकठांय जाय सारके फुटबॉल आमकां हर एक क्लबा कडल्यान पावोवपाक जाय हर एक क्लब एसोसिएशना कडेन म्हाजो रिक्वेस्ट हॅव नो प्रॉब्लेम तुमची चॅलेंज घेवपाक उबी रावात फुटबॉल आमकां नंबर 1 गोंया स्टेट भितर करपाक जाय आनी तें समज करीत तुमकां सगळ्या क्लबाक तो सपोर्ट करतलो कोण चर्चील ताका आमी सपोर्ट करता अरे तेच रे तेका दितात रे आमी स्पीकर सर जे एक मिनिस्टर पळय सजेशन दिता GFDA आनी GFA लागीं जावचें म्हणून म्हाका दिसता ना केल्लें बरें ते GFA ही पॉलिटिकली डिफरन्सिसान चलता पूण ही GFDA बरी चलता तो हांव चर्चील म्हणून दुसरो कोण आसल्यार उलयनासलो नाही तूं ओके मिनिस्टर आन्सर नो डिफरन्स तो पयलीं पळय आशिल्लो तेका डिफरन्स आसलें तेका सरकारूय नाका JFDC नाका कोय नाका आसलें दॅट इज नॉट मायन म्हाका जाय आमगेलो गोंयकार भुरगो वचलो आनी फुटबॉला भितर आनी जाता तितले गोंयचे प्लेयर मुखार हाडपाचो प्रयत्न करा कळ्ळें तुका हें कारण तुमी सगळे फुटबॉल मोगी हांव जाणा फुटबॉल मुखार येवपाक जाय दुसरें फ्रांसीस लास्ट क्वेश्चन एकूच स्पीकर सर हांवें क्वेश्चन विचारलें वेदर ऑल विलेजीस स्कूल्स ऑफ सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी आर प्रोवायडीड प्ले ग्राउंड्स The villages wherein football ground are made available in Sant Andre constituency by Director of Sports and Youth Affairs. एक आगासाई हा आणि गोवा वेल्ल्या ग्राउंड जावंक ना स्पीकर सर सर बाबू स्पीकर सर तुवें म्हणलां 2 ग्राउंड तयार आसा म्हण एक आगासायन एक गोवा वेल्ल्या आगासाई ग्राउंड आसा पूण तेजेर मेंटेनन्स कांय ना सारके प्रॉब्लेम आहा हांव तुका एक रिक्वेस्ट करतां आगासाई विलेज पंचायत तयार आसा लीज एग्रीमेंट तुमकडेन करपाक आनी तुमी तांकां हो ग्राउंड हँड ओवर करपाक तो एक म्हाजो पॉयंट आनी सेकंड गोवा वेल्ल्या हो ग्राउंड तयार जावंक ना तुवें म्हाका म्हणलां एवेलेबल आसा म्हण हांव मागतां तुकोडें हो गोवा वेल्ल्या ग्राउंड फाटीं
GSIDCन सुरवात केल्ली कांय पंचायतीचे प्रॉब्लेम जाले आनी कोर्टान गेले आतां कोर्टान तेजेर केस विथड्रॉ केल्या पंचायतीन हांव मागता तुजे कडेन हो ग्रावंड तुवें तयार करपाक तूं GSIDC कडेन दिवचें म्हण मागता. स्पीकर सर, CMान मातशें नदर घेवची. स्पीकर सर, CM सर, हो GSIDCचो हो ग्रावंड गोवा वेल्ले आसा. फाटीं सुरवात केल्लो कांय कारणांक लागून बंद पडलो. गोवा वेल्ल्या पंचायत कोर्टान गेल्ली. आतां तेणी कोर्टांतल्यान विथड्रॉ केला कोर्ट मॅटर गोवा वेल्ल्या. आतां हो गोवा वेल्ल्याचो ग्रावंड GSIDCचेर घेवचो म्हण मागता तुजे कडेन. ओके. स्पीकर सर, जाल्यार ऑलरेडी GSIDCच्या जर तो चालू केल्लो ताजीच पंचायत कोर्टान गेल्या म्हणजे पंचायतीन आडयला मरे. आतां विथड्रॉ केली केस. तुमकां जाय तेन्ना आडयतले जाय तेन्ना विथड्रॉ करतले हां मागीर ताका डिले जातलो प्रोजेक्ट. लोकांक पयलीं हें कळोंक जाय. म्हाका दिसता सगळ्या पंचांक तुवें सांगपाक जाय आसलें म्हणजे प्रोजेक्ट परत जाय तशें जायना न्ही तें. सरकारान एखादो प्रोजेक्ट चालू केला जाल्यार पंचायतीक कित्याक कोर्टान वचूंक जाय आसली तशें जाल्यार म्हणजे तुमकां नाका हेजो अर्थ जालो म्हणजे काय वेगळो कितें इंट्रस्ट कोर्टान वयतलो आनी परत आतां म्हणटा आमी विथड्रॉ केलें परत चालू कर हें कितें तर. हो आमचो स्पेशल गव्हर्मेंटाक लॉस कितलो जाता स्पीकर सर ह्याय गोश्टीचो आमकां विचार करपाक जाय. कारण हांव परत तेच सांगता गव्हर्मेंट एखादो प्रोजेक्ट जर चालू करता आसत जाल्यार ताच्या फाटल्यान ताची कितलीशीच प्लॅनिंग आसता आनी त्या खातीर इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स तो गव्हर्मेंटान चालू केल्लो म्हणजे तुमकां पंचायत उठ्ठली आनी कोण उठ्ठलो पंचायतीन इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा तांकां कळपाक जाय ती गरज आसा. त्या खातीर म्हाका दिसता परत तुज्या पंचायतीक सांगपाची गरज आहा तुज्यान. त्यात न्ही सगळ्या पंचायतींक सांगपा जाय गांवच्या डेव्हलपमेंटान खंय तरी गव्हर्मेंटाक जेन्ना NOC लागतात तांकां हाडूंक वचोंक जायना कोणी. दॅट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ देअर पंचायत. आमी प्रत्येक कडेन जे NOC लोकल बॉडीची घेवपाक जाय हेजो अर्थ तेंच्यांनी खरें म्हणजे कॉपरेट करपाक जाय. तूच सांगता तेंच्यांनी आडयलो म्हणून आनी आतां चालू कर म्हणून सांगता. 5 वर्सां जाली तो आडयलो आसा. हय 5 वर्सां जालीं तांकां कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव. हेन्स फोर्थ कोणीच आडोवंक जायना. आतां ते एग्री जाल्या न्हू विथड्रॉ केला सर. तूं मातसो इंट्रस्ट घे तो तुका फायल धाडटलो. अरे तरी सुद्दां हांव फायल पळयता आनी मागीर सांगता हांव. ओके. सांगता स्टार क्वेश्चन नंबर 2 प्रसाद गावकर. स्टार क्वेश्चन नंबर 3 डवडीकर. मातशें 2 हांव 3B विचारना कित्याक तें खबर आसा. सो माय क्वेश्चन इज 3A. मिनिस्टर फॉर टुरिझम. आन्सर एज ए सायक्लिस्ट. स्वाती मातशें म्हाजो पयलो प्रश्न ताका ही सगळीं कामां तूं कन्सल्टंट घेवन करता काय इंजिनियरान करता जे तुवें घेतल्या ते. जी कामां व्हडली आहा ते कन्सल्टंट घेवनूच करता. तूं जाणा मरे तूं म्हाज्यान तज्ञ मरे सर. स्वाती मातशें तुमची पर्संटेज कन्सल्टंट्साक कितली. सगळ्या पर्संटेजीचेर तेंची पर्संटेज प्रमाण तांकां पर्संटेज मेळटा. स्वाती म्हज्या प्रश्नाचें आन्सर सारकें दिवन दिलें. स्पीकर सर हांवें कितली पर्संटेज म्हणजे एक एस्टिमेटेड कॉस्ट आसा तेजे प्रमाण तांकां ताजे 5% 2% काय sir, टेंडर तेजे अमाउंटाचे भितर 2%. एक मिनिट काय टेंडर अमाउंटाचे 2% काय वर्क कंप्लीट जाता की ताजेर 2% 5%. म्हाका 3 एस्टिमेटेड कॉस्ट एक जालो टेंडर अमाउंट एक जालो आनी एक्झिक्युशन करता तो अमाउंट एक जालो. तुमी खंयच्या हेचेर कन्सल्टंट पे करता हो एक. आनी फुडलें विचारता हांव ते मातशें दुसरो म्हजो प्रश्न आसा एनेक्शर B. हें पयलीं सांगता मरे तुका आनी हेजे भितर तूं तज्ञ आहा. कामां PWD करून आयला तूं सगळें. स्पीकर सर हेजे भितर 3.5% या 4% एवरेज प्रमाणे आमी दितात. हांवें विचारलो तुमकां टेंडर अमाउंटार दिता एस्टिमेटेड अमाउंटार दिता काय वर्क कंप्लीट जाता की त्या अमाउंटाचेर दिता. जे करतात ते ना हांव ते मुद्दाम विचारता. क्वेश्चन म्हाजो स्पेसिफीक आसा. टेंडर अमाउंटाचेर दिता एस्टिमेटेड अमाउंटाचेर दिता काय वर्क कंप्लीट जाता की त्या वर्क कंप्लिशन जो अमाउंट आसता ताचेर दिता. स्पीकर सर which is on estimated amount not on tendered amount. Estimated amount from the 3.5% to 4%.
दॅट डिपेंड्स अपॉन द आरसीसी स्ट्रक्चर काय कितें आसा ताजेर डिपेंड आसा तें. हो एस्टिमेटेड अमावंट तुम्ही गोवा शेड्यूल रेट्स प्रमाणे करता काय तातूंत मार्केट रेट्स घेवन करता? गोवा शेड्यूल रेट्स प्रमाणे करता. ते मातशें म्हाज्या म्हायती प्रमाणे खुबशे आयटम हातूंत जे टेंडर काडटा तातूंत मार्केट रेट एनालायसीस करून दिता. गोवा चेक करा, शेड्यूल रेट हांव चेक करा हांव कितें उलयता तें तुमी चेक करचें कारण ते आतां हांगा मेळचें ना. सवादी मातशें म्हजो चेक दुसरो- करता स्पीकर. नाही गोवा शेड्यूल रेटात एखादो ऐकायक न्ही म्हाजें गोवा शेड्यूल रेटात तांकांय खबर आसा एखादो आयटम नासता एकदां. गोवा शेड्यूल रेट्सांत जर आयटम नासता ताजो जो पर्टिक्युलर पार्ट आसता तितलोच मार्केट घेवप बाकीचे हा, सगळे तेच सांगता म्हणजे गोवा शेड्यूल लेबर रेटान जो हे ना, सगळे तो फक्त मार्केट शेड्युलांतलो रेटा घेवप. प्रमाणे घेतलो. दॅट वॉज माय इन्फॉर्मेशन. तेच सवादी मातशें नेक्स्ट टायम करेक्शन जो करता. दुसरो प्रश्न आसा एनेक्शर बी डेव्हलपमेंट ऑफ कोस्टल सर्क्यूट अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम एक 8 कोटीचें आसा आनी एक 7 कोटीचें आसा. हे वर्क ऑर्डर तुमी दिली ती CRZ तुमकां NOC जाय म्हणून खबर नाशिल्ली. कितें स्वदेशाचें स्वदेश दर्शन मरे 2 आणि 3 आणि 4 एनेक्शर बी हय 3 आणि 4 एक 8 कोटीचें काम एक 7 कोटीचें काम ही तुमकां CRZ NOC ताका जाय आशिल्ली म्हणून खबर नाशिल्ली काय कितें? कारण ते इट इज डिलेड ओनली वर्क डिलेड ड्यू टू NOC फ्रॉम CRZ वर्क डिलेड ड्यू टू NOC फ्रॉम CRZ म्हणून दिला. स्पीकर सर आमची जी कामां आसता स्वदेश दर्शनांतली ती आमी सायट पळयतात तेजो एस्टिमेट करतात आनी तेजो जितलो एस्टिमेट जाता त्या प्रमाणे आमी ग्रांट्स मागपाक आमी दिल्ली धाडटात. समज हे प्रोजेक्टच आमच्या कडेन नाल तो पयसो येवं शकना. काही NOC उरतात आणि त्यो NOCन मागताना स्टॉप केले जाल्यार आमी ते स्टॉप दवरतात काम आनी करनात पण पयसो आयला दुसरें काम घेतात तें ताका घेवं येता. पण CRZ खातीर हो प्रॉब्लेम व्हडल्याचो व्हडलो आसा आमकां. CRZ NOC घेनासतना आमी कामूच करूं शकना पण पयसो पास करून हाडटात आमी. ते मातशें हो तो प्रश्न युटिलायज जाल्या उपरांत आमी दुसरें काम घेतात. हो प्रश्न विचारपाक कारण जी कामां डिले जाल्या ती एक तर ज्या कोणाची काम करता तांकां NOC दिवना. दुसरी गजाल टेम्पल कमिटीन तांकां सायट दिवना. आतां टेम्पल कमिटीन सायट दिवना कामां करता 3-3 कोटीची आणि डिले ड्यू टू चेंजीस रिक्वेस्टेड बाय टेम्पल कमिटी म्हटलं. डिले ड्यू टू चेंजीस रिक्वेस्टेड बाय टेम्पल कमिटी. एक डिले ड्यू टू नॉन फायनलायझेशन ऑफ सायट फॉर द टॉयलेट म्हटलं. आतां म्हाका सांगा ही प्रायवेट कामां टुरिजम एक्टिविटी म्हणून करता बरें आसा करुनी पूण ह्याका त्या जी प्रायवेट कामां करता जी कमिटी आसता टेम्पल किंवा जे कोण काम करता तांणी NOC दिवपाक जाय तांणी सायट दिवपाक जाय काय ना ते दिनासतना तुमी ही कामां कशीं घेता हो म्हजो दुसरो प्रश्न आसा. पयलीं तुका कॉंग्रेच्युलेशन करता कारण मंगेशचें काम तुवें बरें केलें आमचें. ते भारतीय जनता पक्षाचो जो सरपंच आशिल्लो पळय थंय ताका मात्र आपय फुडल्या फावटी इनॉग्रेशनाक मुद्दाम कित्याक तो ती फायल घेवन निलेश काब्राला कडेन भोंवतालो. कितें आतां हांव तुका विचारलो त्या प्रश्नाचें आन्सर दी. स्पीकर सर मंगेशीचें देवूळ आमी केलां सगळें मंगेशी न्हय पार्किंग ते मंगेशचें उलयना हांवें तुजी जी तुजे NOC लागता हेका हय हय ह्यो NOC घेनासतना किंवा टेम्पल कमिटीचें तूं काम करता हय मागीर पेडणे करता हांगा करता तांणी तुका ती सायट दिवपाक जाय काय ना. काम जालें काम जावना तुजें जावंकूच ना. म्हणून इट इज डिलेड. डिलेट जातलें न्ही NOC मेळनाल डिलेट जातलें न्ही. मागीर घेतली कशी? अरे घेवपाक जाता आमच्यान आनी घेवपाक मागीर जायना. NOC मागपाक I जाता. object on this. I स्पीकर object on this. सर स्पीकर सर ना 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 Speaker, तुम्ही Speaker, सांगते sir, wrong. point of ना order. ना 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 स्पीकर सर एकच मिनिट. स्पीकर सर गोवा स्वदेश दर्शन या स्किमीच्या अंतर्गत ते वेगवेगळी कामां घेतात. माननीय मंत्री एकूच मिनिट. गोवा स्वदेश दर्शन ही सेंट्रलाची स्कीम. ह्या सेंट्रलाच्या स्किमीच्या अंतर्गत तांच्यांनी तेजे फंड्स हाडला आनी त्यानुसार ते वेगवेगळी कामां घेता इन अ फेज मॅनर. आतां वर्क ऑर्डर एखादी दिवपाची जर जाली जाल्यार तुमी म्हणटा ते बीच सायडीचेर कोस्टल बेल्टाचेर तेंच्यांनी घेतल्या. तांकां तेंच्यांनी विचारलें की हांव एकूच नांव वाचता
कोस्टल बेल्टाचेर घेतला हे तुम्ही वाचलं कोणाक पयल्या लागून हितून. हांव उलयना तुमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सींतलें मारता ते ब्युटिफिकेशन एंड इल्युमिनेशन ऑफ श्री भूमिका टेम्पल प्रिमायसीस बिचोलीम गोवा हांव डिले इन वर्क ड्यू टू चेंजीस रिक्वेस्टेड बाय टेम्पल कमिटी मान्य म्हाका प्रश्न तो ना एक प्रोजेक्ट तयार केल्या नंतर जो प्रोजेक्ट चेंज करपाक जाय ताका ऑथॉरिटी आसता ताका त्यो चेंजीस करपाक जाय ह्यो ऑथॉरिटी चेंजीस जर प्रायवेटाक आमी जेन्ना दितात तेन्ना हे डिले कशें जाता आमी दोनूय वटेन तांकां हें करता एक म्हणजे तांचेर उपकारूय करता हांव म्हणटा उपकार तुमी करपाकूच जाय ही कामां करपाकूच जाय आनी सगळ्यांची करा पूण प्रश्न इतलोच आनी एनओसी दिनासतना सर ही कामां आमी कशें करता हांव तेच सांगता स्पीकर सर कारण आमचे टुरिजम कॉर्पोरेशन ते फॉलोअप करता GTDC ही कामां सगळीं करता आनी गोवा स्वदेश दर्शनाच्या अंतर्गत तांचो फंड सगळो सेंट्रलाच्यान येता आनी फेज मॅनरांतल्यान ते जशी NOC मेळटा तशी UC धाडटा त्या प्रमाणे तांचे फंड्सूय येता तांच्यांनी पयलो विशय एक टुरिजम कोस्टल बेल्टांतलो काडलो की तुमी हें काम आनी मागीर तेंच्यांनी देवळाच्या हेजे विशयाचेर येयले तांकां तेंच्यांनी CZMPची NOC मेळ्ळी काय कितें ती विचारली तुमी तांच्यांनी ऑलरेडी तें काम ज्या 2 फेजींनी काम आशिल्लें ते एक फेजींतलें काम तेंच्यांनी ऑलरेडी सुरू केलें कारण तें काम जर सुरू करिना आसत जाल्यार तांकां वयर तेजो जो रिपोर्ट धाडपाक जाय टुरिजमाक कॉर्पोरेशनाच्या वतीन तो तांकां रिपोर्ट धाडपाक मेळना म्हणून तेंच्यांनी तें काम सुरू केलें म्हणून हांवें कालूय सांगिल्लें आमचे बाब ऑनरेबल एनवायरमेंट मिनिस्टर जे CZMPचो विशय म्हणजे तांच्यांनी म्हटलो की CZMPचो प्लॅन ऑलरेडी स्क्रॅप केलो आनी परत लोकां कडल्यान जी सजेशन्स मागता तो नवीन करपा खातीर हांव परत रिपीट करता द सेम थिंग आमकां जे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक जाय टुरिजमाच्या बाबतींत तो प्रॉब्लेम येता तो असो आनी तो प्रॉब्लेम येवपाक जायना म्हणून आमी म्हटलां की तो प्लॅन जो आसा बेगिनात बेगीन रेडी करून आमकां धाडपाक जाय मागीर अशा पद्दतीन आमच्यो NOC उरच्यो ना आनी ह्यो NOC आमकां नॉट ओन्ली फॉर द गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट बट फाल्यां सकाळी प्रायवेट प्रोजेक्ट सुद्दां जे आसा इवन दो हांवें म्हणटा इन्क्लुडींग हेजो इम्पॅक्ट जो आसा हो टुरिजमाचेर जातलो तो जावपाक जायना म्हणून आमकां CZMPचो प्लॅन हो बेगिनात बेगीन रेडी जावप अत्यंत गरजेचो आसा आनी ताका लागून म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी सहकार्य करपाक जाय आमकां खंयसरूच कोणाकूच प्रॉब्लेम करपाचो ना वयल्यान स्मूथ फंक्शनींग जावपाक जाय ताच्या खातीर तुमचें सहकार्य हें अत्यंत गरजेचें हांव येता तुमच्या विशयाचेर दुसरो विशय तुमी जो म्हटलो की प्रायवेट प्रॉपर्टीन म्हणजे देवळां बीन आसा हांगासर तुमी सगळे प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट करपाक घेता गोवा स्वदेश दर्शन ही स्किमूच तशी आसा की इवन दो आमी वेगवेगळ्या गांवांनी म्हणजे ऑलरेडी हांव पळयता की तेणी वेगवेगळ्या टेम्पल ब्युटिफिकेशन करपाक घेतला बरेचशे फावटी टेम्पल ब्युटिफाय करपाक घेता आसतना ते रिजोल्युशन दिता की आमचें देवूळ जें आसा हें ब्युटिफाय कर ताच्या खातीर ते 2 फेजींनी मागीर एखादी पार्किंग डेव्हलपमेंट आसत जाल्यार थंयची NOC दिता मागीर खंय तरी देवस्थानच्या कमिटीच्या मदीं झगडी जावपाक सुरवात जाता हांव येता त्या म्हाका खबर आहा न्ही हांवें तें म्हटलें मागीर कदाचित एकदां ती कमिटी बदलता पयली कमिटीन ताका प्रॉमीस केल्लें आसता म्हणजे कदाचित काब्राल आसतना तेणी प्रॉमीस केला आसतलें GTDCचो चेअरमॅन आनी तेंच्यांनी पार्किंगाची NOC दिली फुडली देवळाची दिवपाची उरलेली आसतली ज्या NOCचेर तेंच्यांनी जो प्रोजेक्ट धाडला पयशे सँक्शन करून हाडले आनी ऑलरेडी तेंच्यांनी वर्कआउट टेंडरूय केलो तेंच्यांनी वर्कऑर्डरूय दिली पयल्या फेजींतलें कामूय जालें दुसऱ्या फेजींतली ती कमिटी उठता कारण तांकां नाका आसता तुमच्या मतदारसंघांतलो तेंच्यांनी काडला तेंय पळयात जर कोणी ती NOC दिवंक आसत जाल्यार स्पीकर सर तुमी ती बेगिनात बेगीन NOC हाडून दियात सो ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर हे बऱ्या रितीन कारण ही स्कीम इतकी बरी आसा म्हाका दिसता गोंयांतली कितलींशींच देवळां इन्क्लुडींग सगळ्या मतदारसंघांनी म्हाज्याय मतदारसंघात राधाकृष्णाचें देवूळ ऑलरेडी तेंच्यांनी डेव्हलप करपाक घेतला हरवळ्याचो वॉटरफॉल ऑलरेडी इन पायपलायन आसा तोय बेगीन घेवचो हें म्हणल्या पुराय म्हाका दिसता 40 ठिकाणी 40 मतदारसंघात जेणी जेणी जो प्रोजेक्ट दिला तो GTDCन तो प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाचो काम केला आपले एखाद्या गांवांत जर बरें काम जाता आसत जाल्यार देवस्थान कमिटीन सहकार्य करप अत्यंत गरजेचें तुमचें म्हणणें पयलीं कित्याक घेता कारण जो पर्यंत तांकां तो रिपोर्ट धाडचो पडटा म्हणून ते पयलीं घेता हाजें जें मेंटेनन्स आसा तें कोण करतलो इन फ्युचर दुसरो जेन्ना टॉयलेट ब्लॉक येता पळय थंय हो प्रॉब्लेम चालू जाता स्पीकर सर हेजे मेंटेनन्स तुमची कमिटी करतली ते देवळाची स्पीकर सर देवळाची कमिटी करतली मेंटेनन्स आमी बांदून दिलें सगळें ब्युटिफिकेशन आमी करून दिलें एफिडेविट घेतला आनी एफिडेविटूय घेतलेलें हांव तेंचे आनी त्या प्रमाणे ते बांदून दितलें स्पीकर सर मेजर प्रॉब्लेम जो गोंयांत आतां आसा आमकां आतां 200 कोटी ऑलरेडी मेळटात
जे स्वदेश दर्शन भितरल्यान आनी तेजे खातीर डेव्हलपमेंट करपाक मेळटा गोंयांत सगळे बीच एरियाचे करपाक मेळटा चेंजींग रूम टॉयलेट सगळे कोलवा आतां आयकोन येवपाचें व्हडलें पण हेचे खातीर एनओसीची चड गरज आज समज आमी हेणें आतां प्लॅन भायर काडला पास करपाक जो CZP ती तो पास जावपा जाय नाल्यार आमचें सगळें उरतलें गोंयाचें लुकसाण जातलें टुरिजम काबार जातलो हेचेर कोण तरी पर्सनल लक्ष घाला नाल्यार आमी त्रासान पडटले सारके अरे हें जें आतां आमी हाडटले टॉयलेट नाल्यार आनी कितें तें सगळें दाखयतात आमी त्या प्लॅनाचें आतां हय मरे त्या प्लॅनाचें आमी दाखयतले आनी तो पास करून घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसलो चीफ मिनिस्टर काम करीत आहा तेजे बद्दल आनी तें समज पास जायना जाल्यार आमी कितें करूं शकतात कांय करूं शकचे ना लोकांक समजोवपाक जाय काही लोक मेळ्ळ्यात ते NGO बिंजो लोकांक नाका जाल्ले तकलेन घालतात आनी थंय ऑब्जेक्शन हाडटात तो गोंयचे खातीर झगडटा थंय लोक ऑब्जेक्शन फुडें आमकां डेव्हलपमेंट करपाक मेळचो ना म्हणून सगळ्यांनी गोंय मुखार हाडपा खातीर आमकां हो इंट्रस्ट दाखोवपाक पडटलो आनी जे आमचे आसा ज्यो ह्यो फॅसिलिटी मेळटा त्यो दिवपा खातीर आमचो प्रयत्न जावपाक जाय स्पीकर सर एनेक्शर B दिला पळय एनेक्शर B हांव CRZ ताका लागून उरला त्या कामाचेर उलयना हांव CZMP ताजेर उलयना हातूंत भितर सगळीं कामां पळय आसा तुम्ही जर लक्ष दियत स्पीकर सर स्टिपुलेटेड डेट ऑफ कंप्लिशन आसा स्टिपुलेटेड डेट ऑफ कंप्लिशन म्हणजे तुम्ही वर्क ऑर्डर दिल्या तें काम अमके तारखेक काबार जावपाचें आतां जो रिप्लाय दिला पळय तातूंत भितर लक्षांत येता पळयतगीर सगळीं कामां डिले जाल्या हांव CRZ CZMP ते सेपरेट काडटा ताका टॅक्निकल डिफिकल्टी आसा ताच्या प्लॅना खातीर उरता पूण बाकीचीं कामां फॉर एग्जाम्पल तुमी एस्टिमेट करतात वर्क ऑर्डर दितात वर्क ऑर्डर दिता आसतना कित्याक वर्क ऑर्डर दिलो म्हणटा तुमचो कमिटमेंट जाता फाल्यां कॉन्ट्रॅक्टर तुमकां कोर्टान व्हरपाक शकता हांव नजरे काडपाक सोदतां जितलीं कामां तुमी हांगा एनेक्शर बीक दिल्या पळयता न्ही तातूंत स्टिपुलेटेड डेट ऑफ कंप्लिशन दाखयल्ली आसा तातूंत एकूय काम अशें ना जें स्टिपुलेटेड डेटा भितर कंप्लीट केलां कॉन्ट्रॅक्टरान सगळीं कामां डिलेट जाल्यार सगळीं वर्क इन प्रोग्रेस दाखयता आनी थोडे कडेन डिफिकल्टीज कसले दाखयता डिले ड्यू टू NOC फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट फॉर शिफ्टिंग ऑफ पोल्स एक 2 kg तर 3 kg म्हाका तसले मेळ्यो बाकीच्यो रिक्वेस्ट फ्रॉम द टेम्पल कमिटी हांव CRZ CZMP ताजेरूय उलयना देर मे बी जेन्युइन डिफिकल्टी आतां हें पळय तुमी आतां अशें करता हे तुमी एस्टिमेट करता तुमकां कन्सल्टंट आसा एस्टिमेट करता आसतना टेंडर वर्क ऑर्डर दिवचे पयलीं आर यू नॉट सपोज टू गेट दीज NOCs म्हजो सिंपल प्रश्न आतां पयर WRDक येदो व्हडलो बोवाळ जालो नालाच्या बाबतींत आनी वॉटर रिसोर्सीस मिनिस्टर सेड दॅट वी वील एग्जामीन तुमी नाला एक्झिस्टींग नाला जर रिपेर करतलो जाल्यार ते म्हणटा NOC हाड ओनर खंयचो तो सोदून काड कोमुन्दाद आसल्यार कोमुन्दाद सोदून काड आनी कोण आसल्यार आनी कोण सोदून काड हो तांच्या डिपार्टमेंटाचो PWD तेच करता PWD NOC हाड म्हणटा पयलीं NOC हाडले शिवाय ते वर्क ऑर्डर दिना वर्क ऑर्डर दिवचे पयलीं तांकां NOC जाय कारण कॉन्ट्रॅक्टर जर लिटिगेशनाक गेलो राव कॉन्ट्रॅक्टर जर तुमी फाल्यां एक म्हणजे तो फाल्यां एस्केलेशन क्लेम करतलो कारण कामां ती तुमी चीफ मिनिस्टर तुमी पळय कामां ती बारीक ना कामां मोठी आसा कॉन्ट्रॅक्टर जर डिले जालो फाल्यां ही वील डेफिनेटली गो फॉर एस्केलेशन ऑर आर्बिट्रेशन आनी थंय तुमची सायड सामकी वीक पडटली म्हणून वर्क ऑर्डर दिवचे पयलीं ह्यो सगळ्यो गोश्टी तुमी कन्सल्टंटूय आसता कन्सल्टंट करता मरे चडसो तोच न्ही मरे KPMG कोण तोच करना मरे तूं पयर सांगला पळय इन्क्वायरी करता म्हणून आं म्हणजे KPMG तोच करना मरे ताका खबर आसता तूं खबर ना तें आं डिपार्टमेंट करता तें सारकें पळय म्हणून तें हांव कितें म्हणटा तुमी एस्टिमेट करतात करून टेंडर काडटा तुमकां टायम खूब आसता वर्क ऑर्डर इश्यू करचे पयलीं हें सगळें इश्यू करप घेवपा न्ही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कोणाचो गव्हर्मेंटाचो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मग ताका लागून कामां इतली डिले जावप काय म्हणटा तुका स्पीकर सर आज GTDC वयल्यान 87 कामां कंप्लीट जाल्ली आहा कंप्लीट हांव तुका तें ब्युटिफिकेशन तुका दिसता गोंयाभर तें कंप्लीट जाल्लें आहा आतां सिर्फ हय बरोबर हांव एनेक्शर ते उलय आतां 41 कामां चालू आसा हय 41 कामां चालू आहा तेजेर उलयत तूं ते मातशें म्हजो प्रश्न माननीय मंत्र्याक व्हेरी इम्पॉर्टंट आयटम नंबर 27 काड आयटम नंबर 27 पयलीं सांगता मरे तेजें कितें ना एकूच एका बरोबर दी ह्यातूच स्वदेश दर्शन कितें आयलें
27 आयटमां स्वदेश दर्शन कितें आयलें कन्वर्शन ऑफ एक्झिस्टींग ओवरहेड ST LT वायर्स टू अंडरग्राउंड केबल सिस्टीम एट तिळामोळ सर्कल 3,51,77,772 प्रोजेक्ट कॉस्ट 2,81,053 2,81,053,871 कॉस्ट डेट स्टिप्युलेटेड डेट 31/12 हें कितें हें कसलें आतां स्वदेश दर्शन किती जाय तुका रे ते सांग मरे. सांगलें मरे हांवें हें स्वदेश दर्शन कसलें आयलें तुजें तें सांग मरे किती जाय तुका पळय वाच मरे तो 27 सांग मरे किती जाय तें 27 आयटम सर, म्हाका स्वदेश स्पीकर दर्शन सर आयलें कितें तिळामळार तेंच्यांनी जें काम केलां पळय न्ही तें ब्युटिफिकेशन केलां थंयसरूच तेंच्यांनी तें सरावंडींग जो आहा तो प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा म्हाका खबर आसा हांवें पर्सनली पळयलां तो पावर मिनिस्टर थंय आसा आनी ते नाही कशें करता रिगार्डिंग दॅट ब्युटिफिकेशन ऑफ सर्कल आय अंडरस्टँड अंडरग्राउंड केबलिंग केल्लें आसा सी म्हज्या ह्याच्या प्रमाणे हे पयशे पॉवर डिपार्टमेंटा कडेन डिपॉझिट जावपाक जाय आशिल्ले म्हजे सामके सरळ आसा अंडर द सुपरविजन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तांच्यांनी तें काम केल्लें आसा माझ्या ह्याच्या प्रमाणे टुरिझम हे डिपार्टमेंट पयशे पॉवर एस्टिमेट आणि बाकीच्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा इन कन्सल्टेशन विथ द पॉवर मिनिस्ट्री तांच्यांनी करून घेतला आनी तो प्रोजेक्ट केला म्हणजे हांगा दोन विशय आहा स्पीकर सर तांचें म्हणणें हें काम कित्याक केलां दुसरें म्हणणें कोणी केलां मागीर तांकां सरळ सांगलें हें काम जें केलां ब्युटिफिकेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सर्कल इन तिळामळ हें काम केल्ल्या दुसरी गजाल तांच्यांनी जें काम केलां अंडर द सुपरविजन ऑफ द पॉवर मिनिस्ट्री ओके ST लायन्स काढल्या Speaker, sir. ST लायन्स काढल्या स्पीकर सर ST लायन्स जर काढल्या ते पॉवर डिपार्टमेंटान काडप न्हय हाय टेन्शन लायन त्यो मिनिस्टर रिप्लाय फास्ट स्पीकर सर लास्ट सप्लिमेंटरी ओवर स्पीकर सर हे डिले जावपाक ड्यूज बी ते एकच जाता की फंड येवपाकूय मातसो टायम लागता युटिलायझेशन जितलो जाता तितलो फंड आमी धाडपाक धाडटात आनी मागीर तो हांव डिले जावपाच्या खातीर म्हणना हांव कितें म्हणटा वर्क ऑर्डर दिवचे पयलीं तूं वर्क ऑर्डर पळय जेन्ना दिता ह्यो बारीक गजाली सारक्यो आतां NOC फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट NOC वर्क ऑर्डर दितकीर तूं वर्क लायबिलिटी ऑर्डर दिवचे पयलीं आमी ती एनओसी बिनोसी घेतात ना हांगा वर्क ऑर्डर तुमी दिल्या न्ही रे तरी आसतना तुमचे कडेन NOC ना त्यो 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 खाली वर्क ऑर्डर दिवच्या पयलीं तुमी लायबिलिटी तयार करनाका कॉन्ट्रॅक्टर फाल्यां तुमचेर घालतलो केजीस आमी एनओसी घेवनूच वर्क ऑर्डर मागीर हांगा दिता कित्याक- नाल्यार ते स्टॉप उरता थंय हांगा कित्याक पयशे जायनात हांगा NOC ना म्हणटा हांव चीफ मिनिस्टराक तेंच सांगता यू आर खंयचें क्रिएटिंग काम एक चुकून खंय तरी कितें यू आर क्रिएटिंग ए थर्ड पार्टी लायबिलिटी तो कितें म्हणटा वर्क ऑर्डर दिवच्या पयलीं आमी सगळें घेता म्हणटा तो म्हाका जो हांगा रिप्लाय दिला हांव तुका सांगलें ना काही लोक जे आसा आतां तुमकां ते- सेमान सेमान तुका एक्सप्लेन नाही, हांव केलें सारकें टेम्पलाचें उलयना हांवें मातशें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें आता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कोणाचो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट NOC पयलीं नाही तुम्ही घेवपाची. म्हणटा पळय न्ही हांव विशय सांगता तो तुम्ही म्हणटा ते बरोबर आसा कारण इंटर डिपार्टमेंटल जे लोक आसा पळय न्ही हे गव्हर्मेंट प्रोजेक्टाक काही कडेन सतयताय बी हांव तें सांगता तुका हॅन्स फोर्थ इंटर डिपार्टमेंटल NOC ही त्यांच्या लेवलाचेर वीज म्हणजे स्पिडीन जावपाक जाय तेजी गरज आसा तुम्ही सारको विशय ताच्या फाटल्यान work order कारण दिया अशें खरें म्हणटा खरें म्हणजे त्या कामाक कॉन्ट्रॅक्टरान त्या इंटर डिपार्टमेंटल इंजिनियरा कडेन भोवंक जायना हो गरज ना ना जाल्यार तो कॉन्ट्रॅक्टराकूय त्रास करीत आसता फॉर इशुईंग वर्क ऑर्डर यू मस्ट आमचो आयदर डायरेक्टर ऑफ टुरिझम आसा ताणें इलेक्ट्रिसिटी कडेन उलोवन ताका NOC घेवन दिवपाक जाय तेजी आनी विदीन 8 डेज ते जावपाक जाय वर्क ऑर्डर दिवचे ताच्या खातीर उरपाक जायना चीफ मिनिस्टर वर्क ऑर्डर दिवचे पयलीं बिफोर इशुईंग वर्क ऑर्डर सी दॅट दीस आर डन दीस वर्क्स आर डन ना खरें म्हणजे मिनिस्टर लेवलाचेर येवपाकूय जायना विदीन द डिपार्टमेंटल त्याच लेवलाचेर सोंपपाक जाय तो विशय जाला आनी हांव ते करपाक लायता हांव तें सांगता हॅन्स फोर्थ इंटर डिपार्टमेंटल NOC खातीर खंयचेच काम उरचें ना हांव टुरिझम मिनिस्टराच्या नजरे काडटा तुवें म्हाका पयर स्वदेश दर्शनाचेर सांगलां 100 कोटी आमकां आयल्या तुमी 100 कोटी पास जाले मागीर जशें काम करता तशें येतले 77 आयल्या तुमी ते स्पेस केल्या आतां 30 कोटी तुमकां त्या 3 वर्सां भितर तुवें सांगलें त्या दिसा 3 वर्सां भितर स्पेंड करपाक जाय 30 कोटी तुजे केले 30 कोटी तुका मेळपाना 100 आमी वाडून मागतले परत त्याच्या कडेन रिक्वेस्ट करतले सेंट्रल आमचे आहा मरे That is separate. स्पीकर सर दुसरें आमची जी कामां आमी दितात ती कामां आनी वाडून आमी घेयनात तेंच्या कडेन वाडून तांकां पयशे मेळनात तितलोच जितलो पयसो दिला तितल्या भितर काम जावपाक जाय तो क्लास आमचे भितर ना ओके ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनरेबल दिगंबर कामत युअर क्वेश्चन सॉरी अंतरराष्ट्रीय मंसराट इज नॉट देयर क्लब ना इट इज क्लब एनीबडी कॅन कॉल एनीबडी कॅन कॉल Speaker, sir, answer as per assembly portal. ठीक आसा ह्या दिसांनी चडसो इश्यू चलता लेबरांचेर
कितें लेबरांचे इश्यू चलता आसतना स्पीकर सर आय लायक टू ब्रिंग टू अ नोटीस आतां मिनिस्टर न्यू जाला पूण रुलींग गव्हर्मेंट पळय आहा तो 7 वर्सां इन पावर आहा एन नाल्यार उठून सुटून काण आमचे ब्लेम करताले ताका लागून हांव मोसो स्पीकर सर एम्प्लॉयमेंट तुगे जनरेट डिटेल्स दिले तुवें कि there is no process of collecting data. Although Chief Minister has said that I am going to collect data, the answer is come here that there is no process of collecting data. So I want to know when exactly you are going to give us the data of all laborers employed in the private sector, more so looking into की चोयतासतना वाटेर वयतासतना आमगे मडगांवांत आख्योच्यो बस वयताय त्यो सगळे कॉन्ट्रॅक्च्युअल एंड outside migrant staff वयताय तेजेर I would like to know when exactly tomorrow before can we get a statement before the end of the session because it would be better he creates you give an answer before the session end of the session. Speaker, sir, as per the central law, there is no requirement to collect such data. However, we have started collecting data from Feb 2019. And moreover, every employee is required also to go online and registers themselves on goaonline.gov.in. And I would like to also clarify with the Honorable MLA that you've asked for all these requirements to be, or all this data to be given to you before the end of the session. And since you've asked for data starting from 2011 till today, I don't think that will be possible to be given to you so soon. Maybe we could consider giving to you at a later stage. Speaker, sir. Second question I would like to ask. The other members will ask the other questions. Speaker, sir. Second question is to get labor industry padha. There are mostly contractual staff. What steps you are going to take to see that contractual staff are reduced? And what steps you are going to take if contractual staff is there for number of years? Are you going to have a mechanism to increase their rates, whatever? And because more so, you have said dearness allowance is going to be revised or something. So I want to know what steps you are going to take as far as all contract staff, because I am more worried because the number of buses that are coming, I am talking of only Margao, I don't know the other places. The number of buses, जेबड buses येताय हे staff again, it's unbelievable. सारके पेप्सी कसं स्टार्ट जाता ते सारको चोगले कॉलेजी को स्टार्ट जाता हांव तेच्या पयलीं नावेली जातलें हांव ज्यो buses घेवन येता and that too bus चलत ती outsiderly. Even the bus पड चलता bus service चलता ती outsiderly. Speaker sir, what steps you are going to take? Speaker, sir, all the wages for all the employees and skill is all given here in the annexure. Plus, every 6 months, as per the variable durance allowance and based on the All India Consumer Price Index and Inflation Index, it is revised every 6 months. Speaker sir, you have not, Honorable Minister has not told what steps you are going to take to see that contract staff. Speaker, sir, how do you contract staff पडे हा ते कितको steps करून contract staff म्हणल्यार काय ना गोंयकार आमगेलो contract स्टाफाचे वचपा इलो असो कुस्तार करता. So either you have to give you have to give them ultimatum contract staff नाका आणि existing contract staff नाका जाल्यार तें कितको हे करतलो. See, there has to be a mechanism. I know. At least now can you expect आज चीफ मिनिस्टर म्हणटा आपण हर गोंयकारपण करता कितें नवे गोंयकारपण कितें म्हणटा सीएम तें मातशें सांबाळपाक कितें करतलो बिकॉज द प्रेझंट गव्हर्मेंट आनी हो गव्हर्मेंट म्हणटा आपण बहुजन समाजा म्हणटा हांव म्हणटा हे गव्हर्मेंटाक कितें करता तें सांग न्ही बारीक मनशां सांबाळपाक. स्पीकर सर, आतां मिनिस्टरान सांगलें की तांकां मेकॅनिझम सारको कलेक्ट करपाचो ना म्हूण. आय थिंक can you get involved industries ministry because see all these industrial estates I mean the public undertaking committee along with my colleagues we have visited Perna industrial estate, we have visited Kukolim industrial estate, we have listened to the grievances of the many workers there. तांचे म्हणणें कितें आसा थंय आतां तांचो परमनंट म्हणजे
I would request the minister to coordinate with the IDC or industry, because we also had asked them to collect that data. They are not giving data. And first find out how many permanent employees of Goan origin are there in those factories. They will tell you, they will sometimes give you a rosy picture, saying that 200 employees are working, Goan employees are working. They katle, kitle pagaracher, what is the salary for them? PT. Okay, आणि sir, सगळे बरे पोस्ट पळय आसा, आय एम जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. They what they do, if Goan employees tomorrow confirm or they are forced to confirm, they will immediately shift him to their unit in Bombay or Jabalpur, somewhere there, so that that Goan person is forced to go there. Otherwise, he resigns. I'm going normally Bhai Rosbach is not interested in going posting. So that you have to see. Secondly, you have in the last annexure you have given the rates. Now, is there any mechanism with you to see that those rates are strictly followed to implement that this? There is any mechanism you have, your department has to see that these rates are paid to them at least? These are my... स्पीकर सर दोन मिनिस्ट्री लागता, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आणि लेबर मिनिस्टर, दोन मिनिस्टर लागता. बाब आलेख सर विचारलो तो प्रश्न बरोबर आसा. बाब अपोजिशन लिडर हे माजी मुख्यमंत्री. खरें म्हटल्यार राज्याक अजून एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी ना, लेबर पॉलिसी ना 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 तांच्यांनी ते उत्तर दिले ते बरोबर आसा. काही जाण जे आसा पळय न्हू ते सेंट्रल लेबर कमिशनराच्या अंतर्गत येता. आमच्या मिनिस्टरान सांगलां ते बरोबर आसा, कारण मायनिगेंतले लेबर हे सेंट्रल लेबर कमिशनर येता म्हणून तांकां काडल्या उपरांत आमी कांयच करूं शकना. ओके, गोंयांत एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आनी लेबर पॉलिसी फायनलायज करपाची गरज आसा, जी खरें म्हणल्यार 21 वर्सां तुमी करपाक जाय आशिल्ली ती करूंक ना. जालें, बट ती आतां ती ऑलरेडी टास्क हांव तेच सांगता. आमचे कडेन पोट टाकून फायदो ना. आमी 12 केले, 12 स्पीकर ते सर, 18 जाले आनी व्हरपाची पॉलिसी बरोबर आसा. स्पीकर सर, आमच्या गव्हर्नमेंटान सुरू केला टास्क फोर्स. म्हाका याद आसा. ना ना स्पीकर सर, म्हाका याद आसा. यू कॅन चॅकअप. माय कलीग लुइजिन फालेरो वॉज द लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर. जाल्ली ना. And I remember he had done a policy, employment for all, when he declared that 80% jobs should be given to Goans. आज तो ना, नाजाल्यार तो सांगता आशिल्लो. I remember. हांवें विचारलें न्ही लेबर कमिशनराक. फाटले काडून चॅक हांवें विचारलें. टायम काबर जाता स्पीकर सर. आनी हांव सांगता, आयकता. हांव सांगता त्या खातीर ज्यो आमच्या मिनिस्टरान सांगलें मिनिमम वेजीस गॅरंटी ज्यो करपाक जाय पळय न्ही ते ऑलरेडी केला. तेणी टास्क फोर्स ही कमिटी फॉर्म करपा खातीर तांच्यांनी अपॉयंट केला. ताज्या उपरांत वर्किंग सुरू केला. ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्रीन ऑलरेडी वेबसायटीचेर तांच्यांनी सांगला जितक्यो इंडस्ट्रीज आसा तांच्यांनी सगळ्यांनी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी करपाक जाय. आपल्या कडेन एट प्रेझेंट लेबर फोर्सीस कितें आसा तेय तांच्यांनी रजिस्टर्ड करपाक जाय. आपल्या कडेन खंयच्या इन वीच सेक्टर, खंयच्या सेक्टरांत लेबर आमकां लागता तें सांगपाक जाय. इन पर्सेंटेज म्हणजे एखाद्या इंडस्ट्रीत आमी पळयता की आमी इंडस्ट्रीक रजिस्ट्रेशन दिता आसतना तुमकांय खबर आसा, तुमी मिनिस्टर आशिल्ले म्हटल्या उपरांत इंडस्ट्रीज जेन्ना रजिस्टर्ड करता तेन्ना ते म्हणटा की कंपल्सरी आमी 80% गोंयकार घेवपाक जाय. ह्याय मताचो हांव आसा. आनी ताकाच लागून ताका IDCचो प्लॉट दिलो वता, ताकाच लागून ताका इलेक्ट्रिसिटीची सबसिडी दिली वता, ताकाच लागून ताका म्हाका दिसता वॉटर हितूर सबसिडी दिली वता. सगळ्यो सबसिडीज ज्यो दिल्यो वता वयल्यान इंडस्ट्रीच्यो वेरियस स्किम्स आसा. आज इंडस्ट्रीज मिनिस्टरूय ताजेर उलयतले की ताका सगळ्यो सबसिडी कित्याक दिता तर 80% गोंयकारांक घेवचे म्हणून. बट ताच्या कडेन ते हाजेर चेक दवरपा खातीर रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी ना किंवा ते रायट्स जे आसा हे एम्प्लॉयमेंटा कडेन ना. आमकां ती जेन्ना पॉलिसी येतले तेन्ना आमकां इन वीच सेक्टर्स ताका खंयच्या स्किल्ड एम्प्लॉयड जर कितले जाय आसत त्या खातीर तितूर कंपल्सरी करचें पडटलें. एखाद्या कंपनीन जर 100 एम्प्लॉईज लागता आसत, हांव वर्कर कॅटेगरीचे उलयतां, जाल्यार ताका मिनिमम म्हणजे बाबा तेणी 60% हे तेणी परमनंट एम्प्लॉई घेवचे पडटले. तितूर तेणी 80% हे गोंयकार घेवचे पडटले. तो 100च्या 100 एम्प्लॉई जे आहा पळय न्ही हे कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेवपाक पळयता. म्हणून तुज्या थंय त्यो बसी लागता. त्यो बसी आमकां बंद करपाच्यो आहा. स्पीकर सर, बसी बंद करता. स्पीकर सर, हांव करेक्ट करता. चीफ मिनिस्टर पळय ते बसीस येता पळय ते सगळे कॉन्ट्रॅक्टाचेर येना. दे आर परमनंट एम्प्लॉईज नॉट फ्रॉम गोवा, स्टेईंग इन मारगांव और सम अदर प्लेसीस. परमनंट आहे. बरोबर आसा. म्हणून हांव कितें म्हणून आमकां पर्सेंटेज जी आसा ही ठरोवची पडटली. आमकां तेज्याच भायर ते सांगता परमनंट एम्प्लॉईज फायंड आउट. ते थोडे जाण परमनंटूय कित्याक घेना, परत स्ट्रायक हे ते सगळें लागता. आमकां तेतूरय बी पळोवचो, तेंचो इंट्रस्ट जो आसा पळय न्ही तोय पळोवचो पडटलो. त्या बरोबर सांग सर, एक मिनिट. चीफ मिनिस्टर म्हणलां की देर इज नो पॉलिसी. इतल्या वर्सां पॉलिसी ना म्हूण आमी कॉम्प्रोमायज केलो आमगे इंट्रस्ट.
आनी सेकंड थिंग पण हांव म्हणा तुमी केला आमी केला आमगेल्या गव्हर्मेंटाचा तुमी केला इतले वर्स कॉम्प्रोमायज जालो कित्याक खंय तरी आमगे गोंयकार साफर जाले आनी सेकंड थिंग तुमी आतां कंप्लेन येताय आतां गोंयकार पळय हाय ते कंप्लेन येताय कंप्लेन कोत्ता ते फॉर एग्जाम्पल कॅझिनो इंडस्ट्री कंप्लेन कोत्ताय म्हाका 2-3 कंप्लेन आहाय कितें कंप्लेन कोत्ताय तांकां त्रास कोत्ताय मग काडूं सोदता वॉट स्टेप्स यू आर गोइंग टू टेक टू डू दॅट ऑल्सो एट द फर्स्ट टायम हें आतां करेक्शन करपाक इतल्या वर्सां आमगे इंट्रस्ट गोंयकारांगे इंट्रस्ट कॉम्प्रोमायज केलो आमगेले गव्हर्मेंटांनी सगळे आमगेलो तुमगेलो गव्हर्मेंट आतां तो एक कॉम्प्रोमायज केलो ते कितें कर तूं आतां पॉलिसी करता केन्ना करतलो इट हॅज टू बी डन फास्ट एंड सेकंड थिंग तूं पडचें गोंयकारांचे एक्शन्स घेत म्हणटा गोंयकार पड कंप्लेन कोत्ताय इंडस्ट्री आमकां त्रास कोत्ताय बाबा तिका ऑनरेबल लिडर ऑपोजिशन लिडर म्हणल्यार तेका काटा आनी ट्रान्सफर मारता कॅझिनो काटा तो आनी कितें करता तेका डेली तो तेका ड्युटी येना एक्स्ट्रा आवर्स ड्युटी घाता आनी तेका त्रास कोत्ता वॉट यू गोइंग टू डू इन बोथ द केसीस एंड वेन इज गोइंग टू कम गिव अ डेफिनेट डेट बिकॉज हाव गोन्स आर सफरिंग Speaker, sir, I'd like to tell the honorable MLA that whatever complaints are received are taken care by the Labour Department, and there is, no, 1 minute, there is already one case that was brought up by honorable MLA Silvera, and that is now, no, that is now being verified, and it is with the Labour Department. And I'd like to answer to opposition leader. I can assure you that we'll work with the Industries Department and give you a final list of how many employees are Give me a there date to be when you're going to have transferred. this policy in place. That is more important because Because, our sir- interest is getting compromised. That's okay. There are not only one complaints, there are many complaints. स्पीकर सर कंप्लेनी खूब आसा म्हाजे कडेन येता कंप्लेनी हांव आमदार आसतना येताले ते कंपनींतल्यान वांगडात काडून उडयले हे बी सांगताले ताच्या खातीर म्हाका जे डिस्कशन जाता ते प्रायवेट इंडस्ट्रीज आनी प्रायवेट डिपार्टमेंट्स म्हजो स्पेसिफीक क्वेश्चन आमचे जे गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट जे आसा तातूंत जे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आसा डेली वेजीस आसा किंवा मोठी जे लेबर घेवन दवरल्या किंवा इतर जो स्टाफ घेतला तांकां डेली वेजीस जे मिनिमम वेजीस आसा ते मेळटा काय कितें आनी ते चॅक करपाक तुमची कितें मशिनरी आसा सर PWDनूच मेळना हांव सांगता PWDन मेळना आतां पर्यंत जितके लेबर घेतलेले पळय न्हू PWDन मिनिमम वेजीस मेळना हांव विथ प्रूफ दाखयता कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेतला तितकेय मेळना स्पीकर सर आमचो क्वेश्चन प्रायव्हेट हांव दाखयता ताका 6,000 रुपया पगार ऑल दिता, डिपार्टमेंट minimum इट इज ऑन 350 ऑल रुपया डिपार्टमेंट पगार नॉट PWD इट इज ऑन दिता. ऑल डिपार्टमेंट इट इज जितके कॉन्ट्रॅक्ट घेतल्या पयलीं ताची इन्क्वायरी लायता सगळ्यांची इट इज ऑन इन ऑल डिपार्टमेंट आमचो चड सगळे जर PWDन आसा स्पीकर सर इन्क्वायरी म्हाका करा सांगता जाय जाल्यार लिस्ट करता न्ही Inquiry करा. एश्युरन्स केन्ना दीत तेंची म्हाका ते मागीर उलयात ते PWD कितें चलत ते सगळें हांव बरा तूं आतां फकत एक काम कर आमकां एश्युरन्स केदो दीत तें सांग वेन दीस पॉलिसी इज कमिंग इट इज मोर इम्पॉर्टंट गोंयकारांक इंट्रस्ट ते पॉलिसीची आहा स्पीकर सर हॉनरेबल एक्स चीफ मिनिस्टर हेणे आमचो दिगंबरान सांगलां की एक्स चीफ मिनिस्टर लुजीन फाळेरान लेबर पॉलिसी केल्ली पूण इम्प्लिमेंट जावना आतां तो इम्प्लिमेंट कोता बेगीन इम्प्लिमेंट कर पॉलिसी करपा इजी इम्प्लिमेंट कर काँग्रेसाची पॉलिसी इम्प्लिमेंट कर बीजेपी जायना जाल्यार स्पीकर सर हांव ताका सांगता वीच इज एन लेबर पॉलिसी आनी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी खरें म्हणजे ही गरज आसा राज्याची आनी ही जाता तितके बेगीन जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता आनी त्या खातीर मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम म्हणजे आमकां एक 6 म्हयन्या पर्यंत जी आसा पळय म्हाका दिसता 6 म्हयने लागतले हे करपाक 6 म्हयने तरी मिनिमम पिरियड जाय आमकां त्या खातीर हांव सांगता 6 म्हयन्यांनी हे जे आसा पळय न्हू हे आमी जाग्यार उडयता बट ताणें जें म्हटलां टेक अस इनटू कॉन्फिडन्स काय कॉन्फिडन्स घे काय कॉन्फिडन्सान घेता आमकां सगळ्यांक मेळोनूच घेवपाक जाय हो विशय की आफ्टर ऑल ती ड्राफ्ट जो आसा हो सर्क्युलेटूय करता बट तांच्यांनी जो गव्हर्मेंटाचो जो विशय काडलो पळय न्ही गव्हर्मेंट एम्प्लॉइजान जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर आसा प्रायव्हेट सेक्टर आय थिंक जाल्यार हांव उलयना शुड नॉट दिस Okay, in a private- क्वेश्चन इज ऑन प्रायव्हेट सेक्टर सो ताजो आमी ह्या राज्यांतल्या भुरग्यांच्या इंट्रस्टान जे मॅक्झिमम रित्या कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम करतात किंवा जे डेली वेजीसचेर वेगवेगळ्या हितूनय काम करतात इंडस्ट्रीनी तांच्या सगळ्यांच्या इंट्रस्टान की गोंयकार आमी म्हणटा तशें 80% जर त्या कंपनीनी घालपाचें जाल्यार आसत जाल्यार ही पॉलिसी येयल्या उपरांत मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम आमी सेक्युअर करपाक शकतले तांचे जॉब आनी ते सेक्युअर करप कॉन्ट्रॅक्ट भायर काडप कॉन्ट्रॅक्ट आमकां ती पर्संटेज ठरोवची पडटली आमकां पर्संटेज ठरोवची पडटली की आमी 100% परमनंट घे म्हणूंक मेळचें ना काही कामां जी आसा गोंयकार भुरगे आमचे करिना
त्या खातीर आमकां पर्सेंटेज थारोवची पडटली आनी ही एकदां लेबर आपले एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आनी लेबर पॉलिसी जर ठरत जाल्यार नक्कीच स्पीकर सर इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट आमी ते जाता तितके बेगीन करता. Question hour is over. 0 hour.